जेजूची शांती तुमकां सगळ्यांक म्हज्या गोंयकार भाव भयणांची कोण देवाच्या उतराक आशिल्ल्यान तांदल्यात भुगेल्यान तांकां सगळ्यांक जेजूच्या नांवान हांव करता हें म्हज्या यूट्यूब चॅनलान आनी आयच्या दिसाचो विशय हांव घेवन आयला म्हणणेच्या पुस्तकांतल्यान 22-24 वर पयली वड. तो प्रितीच्या भाव भयणांचो हे वेळार आमी पवित्र पुस्तक उक्तें करुया आनीक देवाचें उतर आमी वाचुया. आनी जेन्ना आमी देवाचें उतर वाचता आसतना आमी देवाच्या उतराची सजमणी जाणबाय आनी बुद्दीन आमी बरुया. तर म्हणणेच्या पुस्तकांतल्यान 22-24 वर पयली वड देवाचें जिवें उतर म्हणटा, भांगारा रुपया आनी गिरेस्तकाये परस बरें नांव विचून काड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. तो प्रितीच्या भाव भयणांचो हे म्हणणेच्या पुस्तकांतल्यान आमकां एक शिकवण मेवता. 22-24 वरान पयली वड आमकां देवाचें उतर म्हणटा, भांगारा रुपया आनी गिरेस्तकाये परस बरें नांव विचून काड. तर आमी सगळीं ह्या जे संवसारी वस्तू आसात, भांगारा रुपया आनी गिरेस्तकाये परस आमी विचून काडूंक जाय बरें नांव. आनी तें बरें नांव म्हणजे जेजू क्रिस्ताचें नांव. तर हे वेळार आमी सगळीं पयलें आमच्या तोंडार जेजू क्रिस्ताचें नांव जावं दी. म्हज्या प्रितीच्या भाव भयणाक हांव उलो मारतां, तुमी हें देवाचें उतर वाचात आनीक हे देवाच्या उतराचेर तुमी सजमणी घेयात. तर देव म्हणटा, भांगारा रुपया आनी गिरेस्तकाये परस बरें नांव विचून काड. आनीक बरें नांव आमी विचून काडूंक जाय. आमच्या जिवितांत जें नांव आमकां वाटायतलें, साल्वार कोत्तलें आनीक सासणीक जिवीत दितलें तें नांव जावन आसा जेजू क्रिस्त. तर हे वेळार आमी सगळीं हें नांव आमी विचून काडया आनी जेजूकूच आमी महिमा दिवया. तर हो जावन आसलो म्हजो ल्हानसो विशय जो हांवें तुमच्या मुखार हाडला. म्हणणेच्या पुस्तकांतल्यान 22-24 वर पयली वड देवाचें जिवें उतर. तुमी हें वाचात आनी जे कोणाक देवाचें उतर मेळोंक ना तांकां हें देवाचें उतर तुमी वाटात. हें देवाचें उतर चारूय कुणशांनी परगट जावं दी. आनीक जे कोण हो म्हजो व्हिडिओ हे वेळार पळयतात तांकां परत एक फावट हांव जेजूची शांती म्हणटा आनी इतल्यान हो म्हजो व्हिडिओ हांव सोंपयतां.